राज्यात गेल्या 24 वरां भितर उटंगराचो पावस झडत आसा। फाटले 2 दीस ढगांची काळी कुपा पुराय राज्यात पसरिल्ली। मात अचानक फाटले 2 दीस जाले पावसान आपले प्रभुत्व पुराय गोंयांत पातळ्ळा। राज्यात फाटले 2 दीस जाले पावस रकत आसा। ह्या मजगतीं राज्यात पणजे शारांत एकूण 109 इंच पावस नोंद जाला। पेडण्या वाठारांत तर 130 इंच पावसाची नोंदणी आसा, जाल्यार सांखळेंत 129 इंच पावस पडला। बाकीच्या वाठारांतय पावसाची पिरपीट चालू आसा। ह्या वर्सा सरासरीच्या तुलनेत सुमार 7 इंच चड पावस पडला। मात येवपी 24 वरां भितर राज्यात घोग्यांनी पावस पडपाची शक्यताय आसा। शेनवारा आनी आयतारा मात पावसान राज्यात सामको तांडव केला। हाका लागून नदयेच्या पात्रांनी उदक वाडलां, तशेंच व्हाळूय भरल्यात। सद्याक राज्यात सगळे कडेन रकिल्ल्या पावसाचो अंदाज सुमार सरासरी 105 इंच नोंद जाला, जाल्यार पणजे शारांत सुमार 110 इंच पावस, तशेंच राज्यात पेडण्या वाठारांत 130 इंच पावसाची नोंदणी आसा। सांखळेंत 129 इंच, वाळपयत 114 इंच, फोंड्यां 106 इंच, पोरणे गोंयां 105 इंच, दाबोळे 116 इंच, मुरगांवांत 127 इंच, मडगांवांत 113 इंच, केप्यां 104 इंच जाल्यार सांग्यार 114 इंच अशें पणजे वेधशाळेन उक्तायलां। RDX गोवा ब्युरो रिपोर्ट।